प्रितीच्या भाव भयणींनो, ह्या आयताराक आमकां सगल्यांक विशय दिला तो म्हणल्यार आमचे जाणवायेन भरून आमी उदार मनाची मनशां जावंक. जाल्यार आयच्या दिसाक होच विशय आमकां दर एकल्याक उलो मारता. ते म्हणल्यार आमी सदांच जे निर्णय आमी करतात ते आमी जाणवायेन भरून बरे ते निर्णय आमी करूंक आनी सदांच एक उदार मनाची मनशां जावन सेवा चाकरी आमी एकामेका सवें करूंक आमकां देवाचें उतर उलो मारता. ओय म्हज्या भाव भयणींनो, होच विशय आयच्या दिसाक फुडें वतना ल्हानशी गोत तुमकां सांगूंक सोदतां. एक पावटूय पारव्याक चानेन सांगलें मोडो पडूंक आसा आनी पाडवो भियेलो आनी देखूनच वचूंक बैलांक दुसऱ्या सुकण्यांक सांगूंक लागलो मोडो पडूंक आयलेलें आसा. आनी तेन्नाच एक दादलो थंयसर पासा जातालो. ह्या दादल्यान पारव्याक विचारलें कितें जालें आनी ह्या पारव्यान ह्या दादल्याक सांगलें मोडो पडूंक आयिल्लें आसा. देखूनच हांव भियेलां आनी उचामोट जावन हांव सगल्यांक ही खबर दितां. आनी तेन्नाच आपले पांये मोड बाबाटेन लायले आनी मोडो पडटा म्हणून मोडपाक आडावंक ताणें आपलो प्रयत्न केलो. आनी ह्या दादल्यान विचारलें तूं कितें कोत्ता, तुका दिसता येदें व्हडलें मोडप तूं आडावंक शकतलें. आनी तेन्नाच म्हणलें पारव्यान म्हजें सगळें घडटा तितलेंच हांव कोत्तां, जें कितें म्हजे लागीं जायना तें हांव कशें करूंक शकतलो. आनी म्हज्या भाव भयणींनो, तेन्नाच ह्या दादल्याक कळ्ळें हे परिस्थिती सगळें हे पार्या सर्वें कितें घडटा तें सो पारवो करूंक सोदता, कित्याक परिस्थिती ताच्या जिवितान पारवो समजून शकला. म्हज्या भाव भयणींनो, आयच्या विशयान आमकां एकूच गोश्ट सांगलेली आसा ती म्हणल्यार जें आमी कितें कोत्तात तातूंत आमी जाणवायेन करूंक, जें आमी कितें कोत्तात तें जागृतकायेन आमी करूंक, जें कितें आमी कोत्तात तें आमी बरी तयारी करूंक. आमच्या ही गोत आमकां सांगलेली आसा तातूंत भाव भयणींनो ह्या पारव्यान आपली तयारी केली. पयले सुवातेर मोडो पडटा म्हणून जागृत जालो. आज आमच्या जिवितान आयचे शुभ वर्तमान आमकां सगल्यांक आमच्या जिवितान जागृत जावंक पयली वस्त उलो मारता. जाल्यार पयले आमच्या जिविताची अस्कोतकाय, आमचें बल, आमची देणी आमच्या जिवितान आमी सदांच पयले सुवातेर जागृत जावुया. दुसरे सुवातेर आमची परिस्थिती आमी सदांच तयार जावंक, जावं घडये आमचेर वायट येता जावं आमचेर बरें येता, हे सगळे परिस्थितीन आमी तयार जावंक. दुसरी वस्त ती म्हणल्यार पाडव्या सवें जाल्लें आमकां दिश्टी पडटा ती म्हणल्यार पाडवो आपल्या जिवितान तयार जालो. आज आमच्या जिवितान सर्गीचें राज जोडून घेवंक आमकां देवाचें उतर तयार जावंक उलो मारता. जाल्यार आयच्या दिसाक निमाणी वस्त जे निर्णय आमी आमच्या जिवितान घेतात ते जागृत रावून तयार जावन आमचे जिविताची वडोक घेवन आमी सदांच आमच्या जिवितान बरें तें विचून काडूंक, बरे निर्णय घेवंक आमकां देवाचें उतर उलो मार. सुवातेर आमी जाणवायेन करून आनी सदांच उस्क्यान बोललोली मनशां जावंक आनी सेवा चाकरी आमी एकामेकाची करूंक आमकां आदार बोल ह्या आयताराक देवाची मागुया.